फार्मागुडी म्हणा जीसी म्हणा जाय ते करा. खर्च कितलो आसा हांगच्यान पणजे वचपाक तांचे परत जे नातेवाईक वता तांचे कितें प्रॉब्लेम ते सगळे प्रॉब्लेम आमकां एक्सप्लेन करा मागीर आमी वता. इंजिनियरींग कॉलेज त्या नंतर बाकीच्यो सगळीं जी हॉस्टेलां थंय कितें आशिल्लीं परत टुरिजमाचे क्वॉरंटायन सेंटर गेले त्यानंतर शिरोडा गेले शिरोडाक थंय आमी कांय प्रॉब्लेम करना पूण लोकां मदीं आज एक गोश्ट लक्षांत हाडपाक जाय आसली लोकांनी जे सादे पेशंट आसा मागीर ते गायनेक पेशंट आसूं पिडियाट्रीक पेशंट आसूं मेडिसीन पेशंट आसूं ऑर्थो पेशंट आसूं किंवा इतर ENT आसूं कारण हांगा ह्या हॉस्पिटलांत सादारण 200 लोक दिसाक कॅज्युअलिटी जाता आणि ह्या कॅज्युअलिटीन येणारे 200 लोक जेन्ना कोवीड सेंटर हांगा करतले तेन्ना त्या सगळ्या लोकांनी कितें करपाचें आनी जी डे टू डे तुमची ऑपरेशन जाता ती डे टू डे तुमी ऑपरेशन कशी करतले आनी बाकीचे पेशंटाक तुमी ह्या हॉस्पिटलांत कशें एकोमोडेट करतले हें आमकां विचारपा खातीर आमी आज हांगा येयल्या कारण हो प्रश्न सबंद ह्या फोंडा तालुक्यांतल्या जनतेचो आसा आनी लोकांक कोणाकूच पयलीं कांयच सांगना आनी त्या खातीरूच आमी हांगा येवपाक कारण डेप्युटी कलेक्टराक जेन्ना हांवें फोन मारलो आतां ताणें सांगलें आपल्या कलेक्टरा कडच्यान कांयच अजून मॅसेज येवना ही न्यूज आसा ती प्रसिद्ध जाल्ली आसा थ्रू प्रुडंट म्हणजे तांकां पयलीं कळ्ळें आनी तुमकां कळना हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीरूच हांव प्रुडंटाचें पयलीं म्हणजे मना पासून अभिनंदन करता कारण ही न्यूज तांणी प्रसिद्ध केली आनी लोकां मदीं एक न्याय मेळपा खातीर मुवमेंट चालू करपा खातीर लोकांक एकठांय केलें म्हाका तुमचे कडच्यान आन्सर जाय की हे मुखार हांगा खरेंच कोवीड सेंटर जातलें काय जनमनशांतलो जो मनीस हांगा येतलो ताका ट्रिटमेंट जातलो हें म्हाका आन्सर जाय. आतां म्हाका डायरेक्टर तुमी जाय म्हणून डायरेक्टर आनी 10 मिनटांनी हांगा पावता. डायरेक्टर म्हाका पावलो की इमिजिएटली हॉस्पिटल वॅकेट कर सगळ्या पेशंटांक वॅकेट कर. आमी वॅकेट करून कितें करूं सर तांकां बाबा बांबोळे धाड डॉक्टर बांदेकरान सांगलां आपूण सगळ्यांक एकोमोडेट करता ओके. दुसरें म्हणपाक आयच्यान रातचें म्हणपाक कॅज्युअलिटी बंद कर सर म्हणलें कॅज्युअलिटी बंद केल्यार लोकांनी खंय वचपाचें तर तो म्हणपालो ते ताणें म्हणपाक बांबोळे वचपाचें जाल्यार खंय तरी देखून खंय हॉस्पिटलांत थंय वचपाचें. फाल्यांच्यान म्हणपालो OPD बंद कर कसलीच OPD करपाची ना हॉस्पिटल खाली करपाचें. तुका म्हणलें बरें आसा कळ्ळें न्ही आपूण म्हणपालो तुका ब्रीफ करपाक येता. तुका म्हणलें तुमी आयल्यार बरें जातलें कित्याक जर आमचें म्हणलें हॉस्पिटल बरें चलतालें सगळें डिपार्टमेंट बरें चलतालें पेशंट एडमीट जाताले भरपूर सगळो डिपार्टमेंट म्हणजे गायनेक धरून डिलिव्हरी भरपूर जाताल्यो आमगेले सर्जरी जाताल्यो ऑपरेशनां ENT OPD चलताली ऑपरेशन चलतालीं दोळ्याचें तर कॅटरेक्ट चालू ऑपरेशन करतात बाकी सगळे डिपार्टमेंट ENT ऑर्थोपॅडीक स्कीन ही सगळी OPD चालू आसा. पूण तुमी पळय म्हणटा कोवीड सेंटर न्ही दीस इज बिकमींग अ कोवीड हॉस्पिटल हय कोवीड सेंटर ही आमगे शिरोडा बिरोडाची सेंटर हे हॉस्पिटल जातलें म्हणजे जशें ESI आसा तशें हे आनी एक हॉस्पिटल हांगा कोवीड पेशंटा खातीर ही तांची हें आसा एम आसता. आतां दोतोर मेडिकली आतां ज्यो केसीस एडमीट आसा तुमी हेजे पेशंटाचे लिखीत दितले की तांकां हांगाच्या ह्या टायमार ना कळत डिस्चार्ज करून JMCन व्हरतले तांकां ते वाटेर कांय जावचें ना हे डायरेक्टरा कडल्यान आमकां लिखीत मेळटले. दुसरी गजाल आमच्या कडेन आज तांकां ट्रान्सफर करपाक मेडिकल व्हेंटिलेटर्स ह्यो गजाल्यो एम्ब्युलन्सीस आसा काय की बाबा इमर्जन्सी केराक तांकां इतल्या लोकांक एकाच दिसान ना सांगतना सगल्यांक थंय शिफ्ट करपाक. फाल्यां फोंड्या आज ह्या तुमच्या फुड्यान दोतोर हांव एक गजाल सांगता तुमी खूब बरें काम करता तुमी आमचे 24 तास फोन उखलता पण एक फोंड्या MRI ना आनी फाल्यां जेन्ना ह्यो इमर्जन्सी येतल्यो फ्रॉम पिडियाट्रीक टू जिडियाट्रीक फ्रॉम प्रीनेटल टू पोस्टनेटल फ्रॉम डिसलोकेशन टू फ्रॅक्चर्स फ्रॉम आय इश्यूज ह्यो केसीस तुमी हांगाच्यान तांकां थंय व्हरपा म्हणसर आमचे कडेन कितल्यो एम्ब्युलन्सीस दितल्यो फोंड्या प्रियोर मडकय शिरोडा हांगा ते येवपाक शकपाकूच ना कारण सो मागीर ह्या लोकां खातीर कितें फॅसिलिटीज कळ्ळें न्ही ते हांगा येवन आमी धाडपाचो प्रयत्न पेशंट घेवन पणजे आनी कितल्यो अश्यो आमकां एम्ब्युलन्सीस मेळटल्यो कित्याक दोतोर प्रमोद म्हणटा की दोज आर कोमॉर्बीड केसीस बट एवरी इंडिविज्युअल टुडे फ्रॉम कॉन्जेनिटल वीच इज बॉर्न इज अ कोमॉर्बीड
सो ह्याच्या खातीर कितें करपाचें आसा आनी हे इतल्या लोकांक आतां तुमी सडनली जे आयज तांकां तुमी खाली करा म्हणटा हॉस्पिटल, हो अत्याचार, हो अन्याय, हो कित्याक हो मनीस जो आज हार्टान कितें प्रॉब्लेम, स्ट्रोक, न्यूरो इश्यूज, पिडियाट्रीक आसा, तुमी म्हणटा ऑपरेशन केल्ल्या लोकांक आसा, तांकां आय इन्फेक्शन जावंक शकता, अशे ज्यांचे काल आनी आयज ज्यांच्यो सर्जरीज जाल्ल्यो आसा तांकां तुमी डायरेक्ट जीएमसीन शिफ्ट करतले, तांकां डस्ट लागचो ना, तांकां व्हायरस बाउंड कितें प्रॉब्लेम जावचो ना, तांचो हेल्थ इश्यूज जावचो ना, की कांयच भिवपाची गरज ना आमी म्हणून समजून वचपाचें हांगा. तुमी दोतोर कित्याक तुमी 24 तास फोन उखलता, वी हॅव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर यू, आनी तुमी आमच्या उल्यार हांगा आयल्याय कित्याक तुमी आमकां सांगा, ना जाल्यार मागीर ह्यो गेटी आमी बंद करून गेटी भायर बसतले आमकां मारा, कित्याक आमी ह्या पेशंटांक तशें खाली करपाक दिना. हेजेर आमकां तुमी आणि आमकां ना जाल्यार कांय ना, आमच्यान आमी मेडिकल कॉलेजी वचूंक शकना न्हय किंवा हॉस्पिटल वचूंक शकना, आमची परिस्थिती बिकट जातली. जोणा हेल्थ सेंटर आसा तें घेया न्हय, तें दोंगरार आसा न्हय त्या सायडीन, म्हापसा म्हणजे भितर तें ओलावली ह्या दोंगरार आसा. म्हणजे लोक जमपा लागले हांगा. न्हय कशें सांगतलो हांगा डायरेक्टर हेल्थ आसा, ताका विचारा आमकां एक मिनीट हांगा बरें. if you are arranging, ऐकून घ्या, if you are arranging in GMC, अरे एमर्जन्सी एक्सिडेंट जालो, फाल्यां वचपाचें खंय, आयडी जर बंद केलें, कोविडा खातीर सगळे लोकांनी मरपाचें. आमचे फोंडा तालुका 19 पंचायती येता, 19 पंचायतींतले सगळे पेशंट हांगा येता, टोटल फोंडा तालुका, आनी गव्हर्मेंट आपणें जाय तशें डिसिजन घेता आनी लोक वगैरे रावतले. आज पर्यंत लोकांनी सोंसना. आमचें ऑलरेडी GECन फोंडा तालुक्यान घेतलें, सगळे फोंडा तालुकाक फुडें लोकांचें कशें. आतां नागेशी एक्सिडेंट जालो भुरग्याक, आतांची गजाल ही पळय, त्या भुरग्यान खंय वचपाचो, शेवटी आयडीनूच. काल आमची एक पेशंट बरी ना जाली, खंयचोच दोतोर घेवपा तयार ना, आयडींतल्यान आयडी हाडली तिका. आयडीन तिका कितें केलें, तिका ब्रिथीन प्रॉब्लेम जाता म्हणून कांय चॅक करूं ना, डायरेक्ट GMCन. अशी परिस्थिती जाल्ली हांगा. हे आतां चड कांय खपून घेवचें ना आमी. जेन्ना 19 पंचायती हांगा आसा, 19 पंचायतीचे लोक कितले ते तुमी पळया, आनी सगळे कडेन आनी एक म्युन्सिपालिटी. फोण्याच जायना न्ही, फोण्या, मडकय, प्रियो, शिरोडा ही सगळी एरिया मोल्या सगळे न्ही रे. हेजेर कितें तरी विचार करचो पडटलो. आनी हांकां आयती पेडी मेळटा, खंय खंय आयती पेडी मदीं मेळटा थंय थंय हाडून दवरपाक सोदता. हे प्रोविजन हेंच्यांनी कांयच करूं ना. गव्हर्मेंटान प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें इतले दीस. लॉकडावन 3 दीस घेवन गव्हर्मेंटान कितें केलें, 3 दिसा लॉकडावना खातीर कितें अरेंजमेंट केलो, कांयच ना, फक्त नेम से लॉकडावन घेतला. सादी गजाल, जेन्ना काल हांवें झगडी केली कंटेनमेंट झोन सिंधुनगराचो काडचो, तो एक स्कॅम म्हणून, तो आज तांच्यांनी कंटेनमेंट झोन काडलो, आयतारा काडलो आयज, आनी लोकांक तांच्यांनी फ्री सोडलो. सो जंय अशें सगळें चला, तुमी पळयशात जाल्यार आतां हांगा कोविडा खातीर लोकांक उबे केला, ते वरां उबे उरता, आनी मागीर परिस्थिती कितें फुडें. सो हे सगळ्या लोकांचो आतां तुमी ऐकून घ्या. बेस्ट हांव दोतोराक रिक्वेस्ट करता की प्लीज कन्वे दीस मेसेज. लेट अस सीट, लेट अस सिट ऑन. वर्ड कावन्सिलर आसा हांगा, आमकां हें ओपोज आसा, जाल्यार लोकांक लागून आमकां कितें तरी डिसिजन घेवचेंच पडटलें. पण आयज शिफ्ट करूं नाका. लोक पळय 15 मिनटांत 250 लोक जमल्या आनी 2000 लोक जमताले हांगा. आनी थोडे कारण लोकां आनी कांयच ना. आनी मागीर हें जर कोवीड हॉस्पिटल केलें न्हय, म्हाका खबर आसा. हांव हें उलयतालो न्हय पयलीं बसून, त्या खातीरच पयलीं आमी तयारी करपाक जाय. हांव सोदतां लोकां कडेन हांव परत फोन करता तुमकां. लोकां कडेन उलयता एक मिनीट, हांव फाटीच्या कडेन
बरें आणि वॉट अबाउट हे भितर ऑपरेशन केल्ले पेशंटांचे आतां हय Arrangement for this patient is important. Now there is an objection to shift. They are not allowing to shift the patient. So this I will go and I will inform my higher ups. So I will convey your decision. No, but he was assurance that you are not going to shift anyone. Since I have no one to give. So you have only come here. You give me No, you have come to give me with this. tonight. You should not shift. Yeah. That I will- Tonight, that I will- then tomorrow I you will will convey. I will Now that we are stopping to shift the patient. No, doctor, you are using wrong word. We are not stopping. You yourself has said that you have not got any notification. So when the notification comes, that's where we officially stop you. Now what you are saying, we are verbally talking to you. Till then you don't have notification. How can we stop you? We are requesting you. So that verbally we will discuss. Yeah, verbally we discuss. two things. You answer two things. Are you taking all care for these patients? That is first. Yeah, to the What about their other families? Will you give in writing to all families? No, these patients will be shifted to the other. No, but you have They to will be give taken now. care. Some people are operated today. That is what you will No, we will see the gravity of the situation. See, बंद करे तो मोबाईल कोणाचा first, who are minds resistant. आम्ही आमचे माफ Yes, पब्लिक we will go after. It's not at one time. We don't have that one. सायरन बंद Why not सायरन बंद start from